चेतन देसाई, बाळू फडके गटावतीन महेश देसाई, परेश फडते, तुळशीदास शेटये, अनंत नाईक, सय्यद अब्दुल माजीद आणि महेश बेहकी हे उमेदवार वेचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले. हे सवय उमेदवार वेचून आयल्यात जाल्यार जीसीए परिवर्तन गटावतीन महेश कांदोळकार, राजेश पाटणेकार, दया पागी, सुशांत नाईक, रुपेश नाईक आणि मेघनाथ शिरोडकार हे उमेदवार वेचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले. ह्या सवय उमेदवारांक हार खावची पडली. सगळे पॅनल आयले कारणान ते एक मिटीन काम करतले आनी सगळे पयलीं म्हणजे स्टेडियम बांदतलो आनी पॉलिटिकल पार्टीचे आमकां परमिशन जाय आनी तांचे सपोर्ट जाय पडटा. परमिशन आसा आमचे कडेन पूण आमी तांच्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्ट घेवन आनी सीएमान आमकां प्रॉमीस केला की स्टेडियम बांदून दितले. हे पॅनल जे आयला पळय ते पॅनल क्रिकेटीचें परिवर्तन करूंक आयला. कित्याक हे पॅनल म्हाका खात्री आहा की हे पॅनल क्रिकेटी खातीर खूब काम करतले आनी ह्या फुडल्या 3 वर्सांत तुमकां दिसतलें की आमच्यो टिमी कितल्या वयर पावतात. कित्याक हेच्या आदीं तुमी पळयलां अशें कोण थोडे मनीस आसले जेंच्या क्रिकेटीचें पडोंक नासलें कांयच, पण हे सगळे क्रिकेट खेळिल्ले लोक आहात जेंच्यांनी हेच्या आदीं क्रिकेटी खातीर काम केलां, तेंच्यांनी मेहनत केल्या, घाम गाळ्ळा क्रिकेटी खातीर आनी हेच्या फुडें ते एडमिनिस्ट्रेशन आनी क्रिकेटी खातीर घाम काडटले आनी क्रिकेट फुडें व्हरतले 100%. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धारगळेच बांदतले. मनोहर पर्रीकार हांणी धारगळे दिल्लो जागोच स्टेडियमा खातीर योग्य आशिल्ल्याचे मत महेश देसाई हांणी उक्तायलें. ऐकात. कित्याक थंय एरो सिटी येता, सगळी 5 स्टार हॉटेलां थंय येता, डेल्टिनाचे सगळे एअरपोर्ट लागीं आसा, डेल्टिनाचे ते एम्युजमेंट पार्क येता, रेल्वे स्टेशनां लागीं सगळे. सो लॉजिस्टिकली आनी बाकीच्या दृश्टीन तो ही सायट इट बिकम्स परफेक्ट सायट. त्या खातीर ताणें तो जागो आमकां अलॉट केलो आनी वी हॅव टेकन ऑल द परमिशन इन्क्लुडींग एनवायरमेंटल क्लियरन्स. सो आतां नव्या कमिटीन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक मेळपाचें, गव्हर्मेंटा कडेन हे करपाचें, स्टेडियम बांदता ते कोणाचें घर बांदना आनी तो स्टेडियम ही प्रायोरिटीन सगळ्यांनी काम करून करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.